मुखेल मायनिंग स्कॅमाचे केशींत रॉय रवी नायकान एसआयटी मायन्स खात्याचो दुसरोय समन्स बुधवारा चुकयलो। मायन्स एसआयटीन आतां रॉयाक तिसरे फावट समन्स काडला। एसआयटीन रॉयाक आतां शुक्रारा आपयला। मेन मायनिंग स्कॅमाचे केशींत आतां मेरेन रॉयान 2 समन्स चुकयल्यात। मडगांव पालिकेन ट्रेड लायसन्स नाशिल्ले दुकानाक सील मारूंक सुरवात केल्या। ड्रायव्हाच्या पयले दिसा बुधवारा पालिकेन 5 दुकानाक सील ठोकले। ड्रायव्ह चालूच उरतली म्हूण मडगांव पालिकेचे ऑफिसर सांगतात। मात शॉपां सील मारल्यात ते पसरकार म्हणटात पालिका खंय तांकां सहकार्य करिना। As per आमगे डायरेक्टिव्ह ऑफ द चीफ ऑफिसर आमी जो इलिगल जेका ट्रेड लायसन्स आसा किंवा ना आनी जे बी विदाउट इंटिमेशन ऑफ काउन्सिल तेणें स्टार्ट केल्लो ताका लागून वोटार स्टार्ट करून आमकां चीफ ऑफिसरान ऑर्डर दिली आनी एज पर चीफ ऑफिसर ऑर्डर आमी सगळ्यांना आतां आयले आनी वी हॅव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड देम टू प्रोड्यूस द ट्रेड लायसन्स। ट्रेड लायसन्स कोणा कडेन ना ट्रेड लायसन्स ना तांकां आमकां सील कर म्हणून सरान सांगलें म्हळ्यार बंद कर मागून घे पूण दे वर फेल टू प्रोड्यूस द ट्रेड लायसन्स। फायन बी कितें आहा तांकां? फायन इट इज अप टू चीफ ऑफिसर टू डिसायड द फायन। सो आमी कितें केलां कोणा कडेन आसा जावं इवन ना एक्चुअली तेंगे ड्युटी कितें जेन्ना आमी ट्रेड लायसन्स इश्यू केलें इट शूड बी डिस्प्लेज ऑन द शॉप सो दॅट आमकांय बरें येता वेन वी कम टू चॅक। कितली शॉप तुमी आतां सद्या हें केला? आतां 5 शॉपां हे पूण तेतून थोडी कितें आहा थोडी आमी आतां ते पळोवन बंद करून वयता बट वी वील कंटिन्यू द ड्रायव्ह। मडगांव पालिकेत खंय ट्रेड लायसन करपाक गेल्यार थंय खंय फायल फुडेंच वचना असल्यांचे कितें करप काय म्हूण पसरकारांचो प्रस्न। कोऑपरेशन आसना ट्रेड लायसन्स हय ते हे हाड म्हणटा ते हाड म्हणटा मागीर आज यो म्हणटा मागीर अशें करून एक वर्स जाता ते ट्रेड लायसन्स दिना आनी ती मागीर फायल भितर सकल अशी पडत रावता अशें। मागीर जेन्ना दुसरो कोण चीफ ऑफिसर जर वळखीचो बी आसलो जाल्यार तो मागीर येवन आपलें काम करून दिता। तुमचे बरोबर म्युनिसिपालिटी जे शॉपकीपर इलिगल आहा तांकां कॉपरेट करना ना अशें प्रॉब्लेम जाता म्हणून मागीर लोक कितें वचपा आसूं तें अशेंच जाता खेपो घालच्यो पडटा। खेपो घालपाक आमकां टायम आसना न्ही व्यापाऱ्यांक अशें जाता। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस घेवे कमर्शियल ब्रेक।